डबल इंजिन सरकारान नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट कायदो तयार केला। ह्या कायद्या खाला गोयचे दर्ये एमपीटीच्या हातान दिल्यार नुस्तेकारांक, शेक मालकांक आणि दर्या देगेवयल्या भाटकारांक प्रत्येक कामा खातीर एनओसी एमपीटी कडल्यान घेवची पडटली। जर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड सरकार आयले जाल्यार हो कायदो रद्द करतले, अशें गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान सांगला। सरकार अमित शाह सांगतलो आपल्या गोयचे पडून गेल्ल्याच्या गोयचे संस्कृताय अस्मिताय दायज आपण राखून दवरतलो। हे राखून दवरपाची पद्दत काय कितें? कोल हँडलिंग वाडून राखतले काय कितें? पोर्ट एमपीटी सगळे दर्याच्यो वेळो ज्यो आसा त्यो एमपीटीक दिवन तुम्ही गोयचे दायज राखतले काय कितें? मग केवळ तुमचे कडेन गोंय एक वेव्हार करपाचें साधन जाला। गोयच्या लोकांचे आणि गोंयकारांचे हांकां ह्या सरकारान मातूय पडून गेले ना। परत एकदा हांव स्पश्ट करता, हे डबल इंजिन सरकार न्हू, हे डिझास्टर इंजिन सरकार जाल्लें आसा। नंतर जातले आमचे एक्टिविस्टांनी कितलेशेच त्या पोर्ट बिलाचेर हे मागले आसा आरटीआय, आमकां एकूय रिप्लाय मेळ्ळी ना। अभिजित प्रभुदेसायान हाचेर कितलेशेच आरटीआय मागले, ताका एकूय रिप्लाय मेळ्ळी ना। ताची दियत नाही ते आमकां आरटीआयची इन्फॉर्मेशनूच ते आमकां दिनात। तुमची नेक्स्ट स्टेप कितें आसतली आता? पळय आमची सरकार आमी एक आशे दवरला की सरकार येतले हे सगळें कितें बंद जातले, नाजाल्यार हे बाकीच्या पद्दतीन जे कितें करपाक जाय, कोर्टाक वचपाक जाय, सगळे कायद्याचे दरवाजे उगडाय आमचे खातीर आमी वतले।